डायस, सगळे ह्या हातून काम करणारे सगळे आर्टिस्ट आणि तुम्ही सगळे जाणां पयलीं म्हाका आपयलो हाज्या बद्दल हांव ताजे आभार मानता आनी खोशी परगडयता की ताज्या म्हाका तियात्राक सगळे थिएटर ठसाठस भरला. तियात्राक सदांच लोक भरपूर आसता कारण तियात्र पयले सगळ्यांक जी गजाल प्रोवायड करता ती म्हणजे एक इम्पॉर्टंट खंयच्याय विशयाक तोंड उगडटा, वाचा पडटा म्हणटा न्ही तशी इट ओपन्स अप एन इश्यू बिफोर द पब्लीक आनी लोकां भितर खंयच्याय विशयाचेर डिस्कशन जावपाक तियात्र इज अ गूड मिडियम. आनी ताजें कारण आसा, तियात्रांत भितर कॉमेडी तितलीच पॉवरफूल आसता. हांव जेन्ना जेन्ना तियात्र पळयलां तेन्ना म्हाका तकलेन येता लोक इतले कित्याक तियात्रा फाटल्यान धांवता, जाल्यार म्हाका दिसता सगळें टेन्शन दिसभर घेवन जेन्ना रातचो कोणूय कितें पळोवपाक वता थोडेशें तकलेक लायटनेस येत जाल्यार बरी दिसता. तियात्रीस्ट ही गजाल बरी प्रोवायड करता. एक गजाल हांव हांगा मुद्दम सांगता की तियात्रिस्टांनी कोणाचे कितें म्हणटा ते चामडे काडून ना अशें ना, म्हजें काडलें, आय नो प्रॉब्लेम. थोड्या लोकांक दिसता कोणाक तरी मदल्या दिसांनी भितर उडयलो, आय नथींग टू डू इट, म्हजेर भोगलो मारल्यो जाल्यार हांवें कोणाक भितर उडोवंक ना जाल्यार दुसऱ्या खातीर कित्याक उडयतलो. पण ते तांचें कितें आहा कोणें हें करता आसतना मातशी उतरां इल्लीं सांबाळूंक जाय अशें म्हाका दिसता. पर्सनल खूब फकाणां करची, फकाणां करूंक जायच. आमचे पॉलिटिशियन एक एकदां दे आर द बिगेस्ट एट्रॅक्शन फॉर क्रिएटींग अ तियात्र, रायटींग अ तियात्र. ते नाटकां कितलीं करता तें हांव पळयता. आतां एक एकदां एकट्याक जर दिसता की हांवेनूय नाटकां केल्या जाल्यार ताणें म्हाजेंय घालें म्हणून म्हाका कांय प्रॉब्लेम ना. बिकॉज इफ यू आर ऑन अ पब्लीक स्टेज, इफ यू आर इन पब्लीक फोरम, यू शूड बी रेडी फॉर एनी स्क्रुटिनी. कसल्याय प्रकारचे एखाद्या मनशाक हांव सदांच म्हणटा जो मनीस पब्लीक हाजेर वता, कारण वेन आय बिकेम चीफ मिनिस्टर लास्ट टायम ताज्या नंतर 2005 CBI केस वॉज फोस्टेड ऑन मी ट्वायस आनी म्हाका खूबदां वायट दिसतालें. एकदां हांव एका म्हापशा मिलाग्री चर्ची कडेन वता आसतना थंय भुरगे बसलेले, ते व्हॉलीबॉल बी खेळटा. तांचे पैकी एका भुरग्यान बोट दाखयलें म्हजे कडेन, तो आपलो चोर वता म्हणून. It pained me because I knew that I have done nothing wrong. आणि म्हणून हांवें दुसऱ्याच दिसा जेन्ना प्रेस आशिल्ली ते सांगलें CBI कडेन धाडा नाल्यार CBIच्या बापाय कडेन धाडा, म्हाका कांय प्रॉब्लेम ना. जेणे कोणें भानगड करूंक ना ताका केन्ना प्रॉब्लेम आसपाची गरज ना, भंय दिसपाचोय गरज ना. आतां ते कितें करताले ते पॉलिटिकल यूज करताले CBI. एकदां जाली, एकदां CBI म्हाका क्लीन म्हणून सांगलो, दुसऱ्या परत हाडली, इलेक्शन आयलें की CBI येतालें. फायनली जेन्ना CBIन परत सेकंड टायम बरयलें की हातून कसलीच भानगड ना, कांयच कुसकूट ना, तेन्ना हांव सुटलो. बट आय हॅव नो nothing to regret on that because I feel that any person in public sphere should be ready to be checked up and verified on any forum. हे म्हजें स्वताचें मत असल्यामुळे कोणें क्रिटिसिजम केलो जाल्यार म्हाका हें दिसना. आतां एकूच गजाल आसा, I take a lot of consultation with people. You can't consult each and every people, but I do take consultation from people. Once decided something, I have maybe right or wrong, I ensure that that decision is carried through. That time I sometimes don't much bother about some other way. तातूंच्यान काही खेपा म्हज्या बद्दल रॉंग इम्प्रेशन जाता, बट रिमेंबर ऑलवेज आय हॅव ऑलवेज consulted lot of people, then taken the decision. If you don't execute your decision, never take them. Maka second best greetings to me was 5 years back when I was in opposition. One friend, one personal well-wisher of mine sent me a small poem which said that if you have not created enemy or if you don't have critique, be sure that in life you have done nothing. Because those who do nothing don't get critics. कोणाक कितेंय केल्यार तूं कोण ना कोण दुखवतलो. वी हॅव टू आय थिंक टेक दॅट. बरी एक गजाल समोर हाडटा, डायसाचें हांव अभिनंदन करता आनी एक गजाल सांगता, तियात्रिस्टांनी केन्नाच कसलेंच रिजर्वेशन न दवरता म्हजे कडेन आयले जर तूं जाल्यार फूल सपोर्ट मेळटलो. बिकॉज दीस इज वन आर्ट ऑफ गोवा
across borders, across countries, right up to UK. आणि गोंयकार प्रत्येक जाग्यार आसता. गोंयकार खंय ना हें म्हाका अजाप आहा. एकदां हांव अमेरिकेन त्या वॉलमार्टान भोंवतालो. 1 minute चलता. This is because I can't have once more. So I have to do it in 1 minute more. So वॉलमार्टान भोंवतालो आनी DVD पळयतालो. ते त्यो पोन्न्यो पिक्चराच्यो DVD सवाय विकतात. एका जाग्यार घाल्ल्यो आसता. बरो पिक्चर मेळटा सोडून काडयता म्हणून हांव पळयतालो. इतल्यान फाटल्यानच्यान हांव येयलो. हो तो मनीस उबो आहा तो परिगरा भशेनूच दिसता म्हाका. हांव टाक्कू रिटर्न जालो पळयतालें आमचे रायबंदरचे भुरगे. हांव म्हणलें तुमी खंय येयले? हांव म्हणलें परिगरूच. I had same experience in UK recently when I went there. I went on my own expenses. I didn't spend a government rupee of government. I had my friend coming for after a very long time. I wanted to meet a friend who was coming to London. So I had told him, promised him that I will come to London. So I went there, met him. And मागीर आशिल्लो टायम म्हणून ते जर्मनीक वचून आयलो. I didn't charge government anything for seeing that गार्बेज प्लांट. हांवें कित्याक सांगता, काही लोकांक दिसता खबर नासता म्हणून मुद्दम सांगलें. सो वेन आय वेंट देर हांव हॉटेलाच्या भायर उबो आशिल्लो वेटींग फॉर माय फ्रेंड बिकॉज I had not got the room. I had reached slightly early. So he was coming to pick me up. Baggage I had kept on the counter waiting there. Suddenly I find 2 people rushing to me. One boy and one girl. आयल्या मरान म्हणल्यारे परिकार न्हय तूं तें म्हणलें. I got a shock of my life. म्हणजे ते मेन लंडनाक मागीर आपूण अमक्या गेलो सांताक्रूजचो. तूं दिसती पडलो पयच्यान तुज्या भशेनूच दिसती पडलो म्हूण लागीं आयलो. दीस माय गर्लफ्रेंड स्विंडनाक आमी रावता पूण आमी ह्या हॉटेलान काम करता. ताका आतां स्टेनो म्हणून नोकरेक आपयलां. देर सो मेनी गोवन्स एवरीवेर. इट्स अ वर्ल्ड full of Goans, and wherever Goans are there, Mugesta Theatre is there. Thank you very much. आजच्या दिसाचो चीफ गेस्ट बाब मोहन पर्रेकर हाका हांव काळजांतल्यान देव बरें करूं म्हणटा. हो एकाच उतरान आयलो म्हणून आनी तशेंच तुमकांय बी आतां आमचो तियात्र सुरू करूं. देव बरें करूं. आतां गेला धाकटो सोबरीक म्हजे भुरगे दुदाक रडटा.